गोंयच्या रापणकाराचे एकवटाचो फुडारी आनी सर्गेस्त पर्यटन मंत्री माथानी साल्डाणाक आर्गां ओंपपा खातीर काणकोणचें नुस्तें मार्केट बिरेस्तारा बंद दवरलें. नुस्तें विकप्यांनी एक ल्हानशी बसक घेवन माथानीक आर्गां ओंपलीं. माथानीन नुस्तेकारांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर खूब वावर केलो. ताचें काम आनी आंदोलनाच्यो नुस्तेकारांनी यादी काडल्यो. आमकां हेजे पयलींच्यान खूब खेप आमकां आमच्या समाजा जावं आमी नुस्तेकारां खातीर खूब झटलो पयलीं आनी आतां सुद्दां झटत आसलो तो. आतां तो परतो निवडून येयलो आनी मंत्री जालो म्हणटकीर आमकां खूब खुशी भोगली. तितल्यांक आतां ना म्हणटकीर आमी चड दूख जाता. माथानी साल्दाना तो बरो मनीस आहलो तेका लागून आमी मार्केट बंद दवरलें आयज. सगळ्या लेटर दिवन सांगलें आयज बंद दवरता म्हणून. सगळें पातकारां म्हळ्यार सांगलें बंद दवराय म्हण आयज. आमगे म्हळ्यार पात आहा आमी गेलना. आज मंत्रीपद हातां आयिल्ले कडेन तो काम करूं शकतालो, पण अशा वेळार ताका मरण आयिल्ल्यान आमच्या लोकांक खुबशें नुकसान जालें अशें दिसता आमकां. कित्याक एक आमचो नेतो म्हणून मानताले ताका आनी जायते प्रॉब्लेम ताणें आज पर्यंत दिल्ली पर्यंत गोंयान पर्यंत सोडयल्ले आसात आनी हाजे बद्दल आमकां खूब अभिमान आशिल्लो आनी एक मंत्री जावन ताणें काम करचें दिसतालें. आनी ताचे ह्या मरणा लागून आमच्या सगळ्या समाजाक, बारीक समाजाक, दर्या पागी समाजाक, सगळ्या समाजाक दुख्ख जाल्लें आसा. म्हणून आज काणकोण एक दिसाक आमी मार्केट बंद दवरलें आसा. ताका एक श्रद्धांजली अर्पण करपा सारकी. आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. व्हिडिओ त्याच बरोबर आमचे डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार ह्या सगळ्यांक घेवन अख्ख्या दिवचल मतदारसंघातले जे लायट, पाणी आणि रस्ते जे आसा ते हे 3 गोष्टी आसा त्यो मूलभूत गरजो आसा त्यो न मागता लोकांक मेळपाक जाय. हेच्या खातीर खास करून आमी लक्ष केंद्रीत केल्लें आसा आनी तेच्या खातीर सगळ्यांक वेवस्थीत डायरेक्शन दिल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता हेच्या फुडें दिवचल मतदारसंघान तरी कोणाक रस्त्या खातीर मागचें पडचें ना, उदका खातीर मागचें पडचें ना किंवा लायटी खातीर आपणाक लायट दी म्हणून मागपाक येवचें पडचें. पण फाटल्या 7 वर्सांत काँग्रेस गव्हर्मेंटान झेडपी कडेन दुर्लक्ष केल्या कारणान आमकां फक्त 20 ते 22 लाख मेळटाले. पूण तेतूनसून ते 22 ते 20 लाखा पर्यंत लोकां कडेन ती कशें पावतले फोंड हो कसो पावतलो आनी कशें डेव्हलपमेंट करतले हाची आमकां व्हडलो चिंता आसली. पूण खंय तरी 5 पंचायती आसल्या कारणान आमी एक 2-2, 5-5 लाखाचें काम प्रत्येक पंचायत लेवलाक करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसलो आनी तो प्रयत्न पूर्ण केलो हांवें. हें टेंडर जाल्लें 2 म्हयन्याले टेंडर जाल्लें. आज ताका खंय तरी मुहूर्त येयलो की आज फावंडेशन घालून आज नानोड्या सातेरीच्या देवळाचें एक सौंदर्यीकरण आसलें, रोड आसलो तेजें आज फावंडेशन घातलें. आनी तशेंच आज हडवलपाल गांवान हांची एक डिमांड आसलो की आमकां एक धोणांक लयराईचे भक्तगण आसा तांकां एक खंय तरी शेड आसची. गोंयांत फुडल्या वर्सा म्हणल्यार 2013त लुसोफेनिया गेम्स जावपाच्यो आसात. ह्या गेम्सा खातीर तयारीचो नियाळ घेवपाक गेम्साचे पालक संस्थेचे म्हणल्यार एकोलापाचें पथक गोंयांत आयलां. बिरेस्तारा ह्या पथकान मडगांवां खेळा सुविधांची पळोवणी केली. पूण सगळे पदाधिकारी मातशे बेजार दिसले. फुटसाल ह्या खेळा खातीर कांयच सुविधा तयार जाल्ल्यो नात म्हण ते बेजारले. मात थारायिल्ले प्रमाण ह्यो गेम्स जातल्यो अशी आस्त संस्थेचे अध्यक्ष आलेक्स वोंगान उक्तायले. But since you all have come here now, you all have not seen any much infrastructure. What are your reservations about the futsal game happening in Goa altogether? Estamos, pois, porque o futsal fazia parte He says Brazil would have definitely come if futsal is there. He says we are a little surprised that there is no infrastructure for football development. He says we will know about it at the meeting. But the last 2 games futsal was there and the futsal was played. But he says we are surprised actually that futsal does not have the infrastructure for the games here in Goa. Só temos de lamentar, mas gostaríamos, aí sim, provavelmente o Brasil. We got this information just now. We did not get this information earlier. Futsal normally is indoors. I would like to ask you about the Brazil football team. This seems to be a major problem, Brazil and Portugal. Could we have a confirmation from the Secretary General whether the Brazilian and the Portuguese team will be coming to Goa? Bom, nós podemos. Says we'll make our best impression and will influence the Brazilian Olympic Committee to say that the Brazil team comes. He is going for a meeting in Moscow. He says he will take up this problem. At least he says he hopes that Brazil will participate with their youth team.
and Brazil did not participate in their last 2 games. So he says, but we will try our best to have some team from Brazil. Esse é o terceiro jogo da lusofonia e Brasil não participou. What about, could you tell us about the participation of other countries, if you could share us? Somos 12 membros. There are 12 members. And It says in Macau for the first Lusophonia Games they had 800 participants. In the second Lusophonia Games which were held in Lisbon there were 1,000 participants, and it says now here definitely we are going to have much more, but it says we will depend all on the number of disciplines that will be finalized in the meetings. 800 participantes. They are going to finalize how many disciplines are going to be held for these games tomorrow in these 2 meetings. Mais participantes, mas isso tudo depende da modalidade. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान खबरांची त्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.